मोदीजी हे चेअर करतात. होम मिनिस्टर अमितजी शहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगजी, बाकीचे सगळे सेंट्रल मिनिस्टर, सगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री हे सगळे आशिल्ले. नीती आयोगातल्या बैठकीत विशेष करून म्हणजे जे प्रोजेक्ट जे वेगवेगळ्या राज्यांनी डिफिकल्टीज कितें आसा आनी इनोवेटीव प्रोजेक्ट खंयच्या राज्यांत कितें करता ताजें इम्प्लिमेंटेशन दुसऱ्या राज्यांनी कशें जावचें हाजेर डिस्कशन आसता. आनी विशेष करून तांचे 6 अजेंडा आशिल्ले. त्या 6 अजेंडाचेरूय डिस्कशन आशिल्लें. 6 अजेंडा इन शॉर्ट आमी जाका म्हणटा की एक्सपोर्ट क्वॉलिटी, एग्रीकल्चर, एड्युकेशन, ह्युमन रिसोर्स आनी 3 वेगवेगळे अजेंडाज जे आशिल्ले ताजेर खरें म्हटल्यार डिस्कशन आशिल्लें. ताजेर म्हजे रिटन लेटर्स नीती आयोगा संदर्भात जे सर्क्युलेट जावपाक जाय ते पयलींच गेल्ले. आमी ड्राफ्ट करून लेटर धाडिल्लें. ताज्या व्यतिरिक्त एक 5-7 मिनटां उलोवपाची संद आसतली. आमी जवळपास एक म्हणजे 11 मिनटाचें भाशण सकाळीं बेगीन आसल्या कारणान 11 मिनटाची संद म्हाका भाशण करपाक मेळ्ळें. सकाळीं 10-10:30 वरांचेर सुरू जाल्ली मिटींग ऑलमोस्ट 5:30 वरांचेर ही मिटींग सोंपली. सगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री, युनियन टेरिटरीजचे गव्हर्नर, लेफ्टनंट गव्हर्नर्स हे सगळे जाण उलयले. खास करून हांवें जे विशय मांडले पयल्यान पयली वीच इज अ थँक्स गिवींग मोशन आशिल्लो म्हाजो फॉर प्रायम मिनिस्टर फॉर द 300 crores of rupees फॉर द गोवा स्टेट्स, 960 crores of rupees for the Goa shipyard, again the 20 crores of rupees for the Goa Central Polar Research Institute, 20 crores of rupees separately for the WRD ministry, and approximately 83 crores of rupees for the cooperative and MPT. ह्या सगळ्या खातीर गोंया खातीर येदो मोठो सपोर्ट तो केंद्र सरकारा कडल्यान गेल्लो, ताज्या खातीर आशिल्लो. सेकंड, रिगार्डींग द मायनींग म्हणजे जेन्ना एक्सपोर्टचो विशय येता ताज्या खातीर सगळ्यात पयलो आमी खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट कितें करताले जाल्यार वीच इज अ मायनींग. हांवें मायनींगचे सद्याचो फॅक्ट जो आसा वीच इज अ सुप्रीम कोर्टात बॅन घातलेलो आसा तो विशय मांडलो. त्याच बरोबर अगेन आय हॅव रिक्वेस्टेड इट इज नॉट ओन्ली फॉर द स्टेट म्हणजे एक्सपोर्ट जर वाडटलो आसत जाल्यार आमकां काही रिफॉर्म्स जे आसा हे केंद्रा कडल्यान करपाक जाय तोय विशय प्रामुख्यान मांडलो. सेकंड, वीच इज एन सँड मायनींग वीच इज अगेन इन द NGT मॅटर. ताज्या खातीर काही रिफॉर्म्स जे करपाक जाय आसत त्या रिफॉर्म्साच्या संदर्भात हांवें केंद्रा कडेन विशय केलो. द थर्ड थिंग हांवें ताका एक्सप्लेन केलें आमची टोटल एरिया जी आसा ही 3702 किलोमिटर्स वीच इज इन द इस्टर्न सायड इज अ वेस्टर्न घाट एंड वेस्ट सायड इज कंप्लिटली अरेबियन सी. आनी हे सगळें करीत जाल्यार 67% ऑफ द फॉरेस्ट कवरेज आनी तितूर ओन्ली अगेन CRZ इज देर, वेटलँड इज देर, इको सेन्सिटीव झोन इज देर, एवरीथींग आनी प्रायवेट फॉरेस्ट अगेन हे सगळें काडल्या उपरांत इज ओन्ली द 30% ऑफ द लँड वीच इज फॉर द डेवलपमेंट पर्पज आमच्या खातीर उरता. आनी ह्या सगळ्याचो विचार करून जेन्ना जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना आमकां वर्टिकल मोबिलिटी वयर वचपा खातीरच स्कोप आसा. वी कांट आमी स्प्रेड जावंक शकना. केंद्रांतले प्रोजेक्ट जेन्ना जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना ते वर्टिकल मोबिलिटी जो प्रोजेक्ट शक्य आसा ते वर्टिकल मोबिलिटी वचपा खातीर आमकां प्रायोरिटी दिवची. आनी तेच्याच बरोबर CZMP आसतले, वेटलँड आसतले हाज्या सारकिल्या विशयांनी जो मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लायमेट चेंज हांच्यांनी थोडेशें लक्ष दिवन आमच्या सारकिल्यो स्मॉल स्टेट्स, युनियन टेरिटरीज आसा ताज्या खातीर खंय तरी रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय हाजेरय भर दिलो. एग्रीकल्चर ह्या विशयाचेर उलयता आसतना स्पेशली म्हटलें की स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट हांवें कंटिन्युअसली मांडलो. आत्मनिर्भर भारत हाच्यो सगळ्यो येवजण्यो लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर स्वयंपूर्ण गोंय ही स्कीम कशा पद्दतीत आमी इम्प्लिमेंट करता म्हणजे 191 ग्रामपंचायती आनी 14 म्युन्सिपालिटी कारण परवा आमी म्युन्सिपालिटींनी स्वयंपूर्ण गोंय लॉन्च करता. कशा रितीत बऱ्या पद्दतीत केंद्र आनी राज्याच्यो स्किमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावपा खातीर आमी कशें काम करता तें हांवें ताका हातूंतल्यान एक्सप्लेन केलें. त्याच बरोबर म्हणजे आमी जाका म्हणटा की एग्री आसतलें, हॉर्टिकल्चर, डेरी कल्चर, फिशी कल्चर ह्या सगळ्या बाबतींत कशा बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा तो एक्सप्लेन केलो. आनी जेणे करून अगेन द फीश हो मेजर हांगासल्यान एक्सपोर्ट जावपाक शकता, सद्या जाता आनीकूय तो वाडपा खातीर स्कोप आसा ताज्या खातीर ताजेरूय भर दिली गेली. आनी इवन दो थँक्स फॉर द फिशरीज मिनिस्टर की जेंच्यांनी आमकां 400 crores of rupees वेगवेगळ्यो एग्रीकल्चर आनी वेटरनरी ह्या डिपार्टमेंटा खातीर स्कोप वाडोवपा खातीर स्कोप दिलो. ताज्या उपरांत खास करून जो विशय मांडलो वीच इज द म्हादई म्हणजे म्हादईचो विशय जो आमचो डिस्प्यूट अगेन केंद्रांत चालू आहा जे सुप्रीम कोर्टात आसा. आमचो आमी रिट पिटिशनूय बी तेंच्यांनी डायवर्जन ऑफ वॉटराचेर घातला. तोय विशय हांवें रेज केलो आनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीक हें दाखोवन दिलें की वीच इज आवर ड्रिंकींग वॉटर आनी ते डे बाय डे जर फाल्यां सकाळी कमी जालें जाल्यार इन फ्युचर गोंयच्या फ्लोरा एंड फोना हाज्या बरोबर ड्रिंकींग वॉटर हाज्याय खातीर इन फ्युचर केन्ना तरी आत्तां जरी जालो ना जाल्यार तो जावं शकता. वी वॉन्ट टू थिंक इन विजनरी वे त्या खातीर तोय विशय हांवें कटाक्षान मांडलो
आणि थँक्स फॉर द WRD मिनिस्टर शेखावत जी तांणी सलायनिटीचो विशय लावन धरला पयले फावटी. आमी जो इतकी वर्सां म्हादेच्या विशया कडेन पळयता आसतना सलायनिटी हो विशय केन्नाच घेवंक नाशिल्लो. द फर्स्ट टायम आय हॅव टूक दॅट आनी तांच्यांनी व्हेरी सिरियसली घेवन एकदां न्ही आतां दुसरी फावटी सलायनिटी टेस्ट करपा खातीर परत एकदां येता म्हटल्या उपरांत तेजी सिवियरिटी ही कितली आसा त्या खातीर म्हणजे शेखावत जी हांच्यांनी तो विशय लावन धरल्या कारणान विच इज एन इंस्टिट्यूट विच इज नॅशनल इंस्टिट्यूट विच इज टेस्टिंग फॉर द सलायनिटी तेय परत येवपाचें आसा. हो विशय जो आसा सलायनिटीचो प्रामुख्यान मांडलो. ताज्या भायर जो आसा विच इज एन आमचो सोलार एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी हाज्या बाबतीतूय विशय जो आसा हांवें थंय मांडलो आनी ताज्या बाबतींत आमच्यो डेव्हलपमेंट ज्यो आसा ह्यो केंद्रा कडेन कळयल्यो. अशा पद्दतीन विविध विशय जे एक्चुली NGTच्या परव्युआन येताले NGTच्या परव्युआन येताले तेच आनी निती आयोगाच्या अजेंडाचेर आशिल्ले तितके सगळे विशय हांव टच करपाक शकलो. इट इज एन म्हाजी स्पीच जी आसा ही बी स्पीच तुमच्या सगळ्यांच्या पर्यंत दिवपाक हांवें ऑलरेडी सांगलें. कितें म्हणटा लॉकडाऊन आता महाराष्ट्रातून केस येतात चड म्हणजे हे आसा बॉर्डर इश्यूज. निती आयोगाच्या मिटिंगेन तसो फक्त विशेष करून कोरोनाचो विशय नाशिल्लो. बऱ्याच जाणांनी फक्त माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी वॅक्सिना खातीर कॉंग्रॅच्युलेट केला आनी आमी अलर्ट आसपाक जाय. न्यू व्हायरस जो येता ताज्या बद्दल अलर्ट आसपाक जाय एक विशय आशिल्लो. सर मान्य जेन्ना तुमी मांडले तेन्ना कितें आशिल्लें रिएक्शन? माननीय पंतप्रधान मोदीजींनी ते नोट केला निश्चितच. म्हणजे कंटिन्युअसली आमी जेन्ना हांवें कटाक्ष जितक्या आमी जेका म्हणजे पोट तिडकीन जेका म्हणटा पळय तेन्ना हो विशय मांडलेलो आसा. कारण ह्या विशया बद्दल हांव 100% सिन्सियर आसा आनी म्हाका खात्री आसा ह्या विशयाक आयज ना फाल्यां सुटावो जातलो. सॅलरी टेस्ट इट इज इन द आय थिंक 26th of Feb somewhen they are coming. म्हाका सारकी डेट खबर ना बट दे हॅव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड दे अगेन फॉर 26th of Feb.